मानवंत आग्नेल सगल्यांक दयाळायेचो नमुनो हो आसा नोवेनाच्या 9व्या दिसाचो विशय. जेजू बरी खबर परगटीत वेतालो, पिडीवंतांक पेकोवणी दितालो आनी गरजेवंतांक नवें जिवीत फावो करतालो. समाजान भायर आयल्यांत, ओपयस केल्ल्यांत, तशेंच पातक्यां सवें दोयाळ आनी काकलुटसार जातालो. मानवंत आग्नेल ताच्या गुंवळिकी मुणयारपण चलयतालो तेन्ना सगल्यांक ओदीक करून पिडीवंतांक आनी जाणट्यांक आनी कोनिश्टायेन आसलोल्यांक भेट करतालो. तांकां खेरीत मोगान वेंगयतालो आनी उदारपणान आदार दितालो. राशोल सेमिनारींत आत्मीक गुरू आसतना पिडीवंत शिकप्यांची निगा घेतालो. थंय बारीक जोराचो एक पिडीवंत भुरगो आसलो. ताचे पिडयेचो वसो लागत म्हूण ताचे सोरशीं वचूंक सगळे भियेताले, पूण पाद्र आग्नेल ताच्या कुडांत वचून ताका भेट दितालो आनी मोगान ताची सेवा करतालो. मानवंत आग्नेल आमकां दयाळायेचो नमुनो ह्या 9व्या नोवेनाक हाजीर जावन ताच्या सांत कोरोना खातीर भावार्थान मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव दिता. ह्या मिसाची इतेसां दिनवासनेचे मीस सांतियागो मिरांडा आनी फामील आल्दोना. यादनिकाक येवकार दितना सगळे आमी उबी रावन सुरवातीचें गीत गावुया. बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपान आमकां वेंगयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. ताचें उतर सदांच मोगाचें आमच्या काळजांत आमी दवरचें. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आपणा सोशी आमकां दवरल्या,
आपल्या गोपान आमकां वेगोयल्या भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं ताचे उतर सदांच मोगाचें आमच्या काळजांत आमी दवरचें भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सोगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्यानो आयज नोवेनाच्या निमाण्या दिसाक आमचो विशय आसा मानेवंत आग्नेल सोगल्यांक दयाळेचो नमुनो जेजून आपल्या बापाची येवजण स्विकारून आपले संवसारी मिसांव पोरचेच्या मोगान आनी जबाबदारेन फुडें व्हेलें आपल्या मिसावांत आपले आसणे वरवीं जेजून भेदभाव पळय नासतना बरें शिपडायलें बापाच्या दयाळेची आमकां ओळख दिली हेंच मिसांव फुडें व्हरूंक जेजून शिसांक विचले आकारले आनी पाठयले आयज जेजू आमकां बरें शिपडावंक पाठयता हें आमी उर्बेन करूंक ह्या मिसान आमी देवाची कृपा मागुया प्रितीच्या भावां भयणीनो आयज नोवेनाचो निमणो दीस खरो पूण आमी समजूंक फावना आमचें काम आतां काबार जालें म्हणून नोवेनांनी आमी पाद आग्नेलाक उलो मारलो आनी ताका आमच्या जिविताचो नमुनो केलो पाद आग्नेला वयर जायतें आमी आयकलें खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आनी रोखडेंच आमकां थावें जातलें ताच्या बागीवंतपणाशी पावोवंक आमकां आनीक जायतो प्रयत्न करपाचो आसा खऱ्यांनीच ताका आमी आमचो नमुनो करुया आनी ताका पळोवन आमच्या जिविताची वाट आमी तांकुया जशें आतांच तुमकां उगडास केला आयज आमी पाद आग्नेलाक दयाळायेचो नमुनो म्हूण मानता ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आतां आमी इल्लोसो वेळ आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागीवंत सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन काकू
kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko प्रार्थूया. सर्व बलिष्ठ देवा, आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें महत्व आमकां उगडापें केलें. पिडेन कश्टावतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तूं तांकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या सांगाती जियेता आनी राज करता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवादियाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजोवंक, गोबरा सुवातेर तांकां फुलां माळूंक दिवंक, कोणटी दुखीचें आवरण काडून तांच्या माथ्यार कुशालकायेचें तेल ओतूंक आनी मन मोडोन मेंगी जाल्ल्यांक वाखाणेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें हांव. परत म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें हांव. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावळो ताका गोट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें हांव. म्हजें विस्वासीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारण. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलें हांव. उद्गाराक आमी सगळीं उबीं रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Devace utorai gotati, ti subagi. Kushi patati ti subha
Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. सोमियान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तोर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दुनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोतराय दुरात. बोक्षें ओ बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा गोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोंगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणींनो, न्यूयॉर्क राज्यांत ऑरिसविल नांवाचें एक शार आसा धाकटुलें. त्या शारांत एक व्हडली ओरिश्ट इग्रोज बांदलेली आसा. ती सायबीण मांयक भेटयलेली आसा. हे इगोर्जेक 72 दारां आसात. कित्याक 72 दारां रोखडोच तुमकां उगडास येतलो. आतांच आमी आयकलां जेजून 72 शिसांक धाडलेत. आपूण मागीर वेतलो आसलो पळय त्या नोगरांनी आनी तांकां हें सगळें काम दिलें, जाचे वयर आतांच आमी शुभ वर्तमानान आयकलां. आनी जेजून तांकां सांगलें, पीक खूब आसा, वावराडी थोडे. आमी जाणां जेजून पयले 12 शिसांक वेंचून काडले आनी तांकां आपोस्तल म्हूण नांव दिवन शुभ वर्तमान परगटूंक धाडलेत. पूण जेजू बरे भाशेन जाणा आसलो 12 शिसांच्यान हें काम करूंक जावचें ना म्हणून. त्या खातीर उपरांत जशें आमी आतां आयकलां, जेजून आनीक 72 शिसांक दोग करून धाडलेत.
तेंच काम करूंक शुभ वर्तमान परगोडचें काम, पिडेस्तांक बरें करूचें काम, गरिबांक शुभ वर्तमान परगोडूचें काम. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी जाणो जावंक जाय 72 शिसांक जेजून धाडले जाल्यार जेजू हेंय जाणा 72 शिसां कडेन हें काम जावपाचें ना. पीक खूब आसा जेजून म्हणलां, वावराडी थोडे. म्हाका दिसता आमी शुभ वर्तमान हें शुभ वर्तमान आयकता हांव तेन्ना आमकां रोखडोच उगडास येता पाद्रींच्या आनी माद्रींच्या आपोवण्याचो. आनी आमी म्हणटा वय सेमिनारीन आनीक भुरगे जाय पाद्री जावच्याक, कॉवेंतांनी आनीक माद्री जायो. पूण उगडास धरुया, कॉवेंतांनी आनी सेमिनारींनी पाद्री आनी माद्री आसल्यार पुरो न्हय. जेजू आमकां सगल्यांक आपयता, तुमकां सगल्यांक आपयता. पीक व्हड, वावराडी थोडे, आनी आमी तुमी सगळीं आमी जेजूच्या मोल्यान वावराडी. पूण जायते फावट आमी आमचें काम सुरू पासून करूंक ना. आमी नकळो पासून जेजू आमकांय आपयता म्हणून. पूण आयज परतून आमकांच आमी उगडास करुया. जेजून 72 शिसांक धाडले तेन्ना जेजूक जाय आसले आमी सगळे आनी आमी सगळीं वचून ताच्या मोळ्यान काम केलेलें. ही शिकवण बरे भाशेन समजूंक आमच्या पाप साहेबान जोआंव पावलो दुसऱ्यान एक बरी चीट बरयलेली. आनी ते चिटीचेर जेजूची एक ओपार ताणें घेतलेली. ही ओपार मातेवसाच्या शुभ वर्तमानान आमकां 20व्या आवेस्वरान मेळटा. ओपार तुमी जायते फावट आयकले आसतली. एक मनीस आपल्या शेतान काम करूंक वावराडी सोदूंक भायर सरलो. सकाळीं भायर सरलो 6 वरांचेर आनी ताका वावराडी मेवलेत. रस्त्या देगेक उबे आसलेत आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी हांगासर कित्याक उबे आसात? ताणें म्हणलें, आमकां कोणें कामाक लावंक ना. चलात तुमी म्हज्या शेतान म्हज्या मोळ्यांत काम करूंक, तुमकां सोंपता तें हांव दितलो. आनी तांकां ताणें आपल्या मोळ्यान धाडलेत. तेच भाशेन 9 वरांचेर परतून भायर सरलो आनीक वावराडी सोदूंक. आनीकूय ताका वावराडी मेवलेत आनी तांकांय धाडलेत आपल्या मोळ्यान. 12 वरांचेर परतून आनी दनपारां 3 वरांचेर परतून जितले मेवताले तितल्यांक सगल्यांक आपल्या मोळ्यान त्या मनशान धाडलेत. आनी शेवटी काम खोबार जावचो वेळ जातालो तेन्नाय भायर सरलो आनी आनीकूय वावराडी ताका मेवलेत आनी तांकांय त्या मनशान आपल्या मोळ्यांत आपल्या शेतांत काम करूंक धाडलेत. जेजूची ही ओपार घेवन आमचो पाप साहेब जोआंव पावल दुसरो, आतां भाग्यवंत जोआंव पावल दुसरो, आमकां हेंच शिकोवंक सोदता. आमी सगळीं जावन आसाव देवाच्या मोळ्यांत वावराडी. फकत पाद्री आनी माद्री म्हणून चिंतल्यार आमची चूक जातली. खरें म्हणल्यार आमकां जाय तें काम करचें आसा. आतांच आमी आमकांच उगडास केला
पादाग्न्यालाक आयज आमी मान दिता तो आमकां दोयाळायेचो नमुनो कसो. आनीक थोड्याशा दिसांनी आमी भाग्यवंत निकलस हाची परब समारंभतले हांव ताका आमी वळखता सांता क्लॉज म्हणून. हो भीष्म निकलस गरिबांक आदार दितालो. कोणाचे धुवेक काजार जावंक पयशे ना जाल्यार आवय बापायक पयशे दितालो. आनी त्याच खातीर ही परंपरा सुरू जाल्या. नातालांच्या समयार सांता क्लॉज भोंवता भुरग्यांक आनी आमकां जाणट्यांक आपली देणी दिता. तेच भाशेन पादाग्न्यालूय कोत्तालो. ताचें दान मन गरिबांचेर आसलें. कोण गरीब आसात, कोणागेर धूव आसा, तिका काजार करूंक पयशे नान, पादाग्नेल आपल्याक तांकां ते भाशेन फुडें सोदतालो आनी तांकां आदार दितालो. दोयाळायेचो पिवंक दिवचें. तिसरी पिवंक दिवचें. तिसरी विंगड्यांक न्हेसूंक दिवचें. चवथी परदेशांक बिराड दिवचें. पांचवी पिडेवंतांक पावचें. सवी बोणकोणींत आसलेल्यांक पळोवंक वचें. आनी सातवी मेलेल्यांक मातयेक लावचें. 7 कुडीच्यो दोयाळ्यो कोरण्यो. उपरांत ओतम्याच्यो पयली पेल्याक बरी बूद दिवची. दुसरी नेणारांक शिकोवचें. तिसरी चुकलेल्यांक खास्त लावची. चवथी दुखेस्तांक बुजवण दिवची. पांचवी आमकां ओकबान केलेल्यांक भोगसूंचें. सवी पेल्याची असोकताय शांतीपणी सोंसची. आनी सातवी जिव्या आनी मेल्ल्या खातीर देवा लागीं मागचें. मोगाच्यो भाव भयणीनो, 14 दोयाळ्यो कोरण्यो. ह्या आमी चिंतीन जाल्यार आमकां रोखडेंच दिसून येतलें जायतें काम करचें बाकी आसा. उगडास धरुया, जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां क्रिस्तांव करूंकूच न्हय. जेजू संवसारांत आयलो आपल्या बापाचें राज ह्या संवसारांत, आख्ख्या संवसारांत स्थापूंक. आनी त्याच खातीर जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले. पयले 12 जाण, उपरांत 70 आनी 2 जाण, आनी उपरांत आमी सोगलीं. देवाचें राज स्थापूंक ह्या संवसारांत. तर मोगाचे भाव भयणीनो, चिंतून पळयात. वी हॅव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. कोणाच्यान म्हणूंक जायना कांय ना काम करपाचें. आमी जायते फावट ही चूक आदात्ता. कसली चूक? शॉर्टकट मारता. शॉर्टकट म्हणजे कितें? आयताराचे मिसाक वेता आनी समजता आमचें काम जालें, क्रिस्तांवाचें काम सोंपलें. दुसरो आयतार येतलो तेन्ना परतून मिसाक वेचें ना. हें पळयात, पीक खूब आसा, वावराडी थोडे आसात. हें काम करूंक आमी सगल्यांनी आमचो आदार दिवंक जाय. हो आमचो कायदो, हें आमचें आपोवणें म्हणून आमी समजूंक जाय. मोगाच्या भावां भयणीनो, पादाग्नेल आमचो आस्कारी आनी आमचो नमुनो म्हणून जालो.
ताचें दान मन आसलें गरिबांचेर, कित्याक तो जाणा आसलो जायते गरीब आसात म्हणून आनी तांकां ताच्या आदाराची गरज म्हणून. आतांच्या संवसाराचें आमी चिंतीन जाल्यार कितलो सगळो लोक आसा गरीब, तांकां आमच्या आदाराची गरज आसा. आमच्या शेजाऱ्याकूच जायतो लोक आसतलो जांकां तरेतरेच्या आदाराची आमच्या आदाराची गरज आसा. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, दोळे उक्ते करुया आनी पळोवया कितें आमच्यान करूंक जाता. शॉर्टकट मारून खोशाल रावचें न्हय. आयताराचें मीस जालें काबार म्हणटच दुसऱ्या आयताराक रावचें न्हय. जाय तें काम करूंचें आहा तें आमी करूंक जाय. तेन्नाच आमी निजाचे क्रिस्तांव जातले, नांवांचे न्हय. तर भाव भयणींनो, आयज खेरीत भाशेन ह्या निमाण्या नोवेना दिसा आमी पादाग्नालाचे मोजोतीन देवा लागीं कृपा मागुया. कसली कृपा? आमी पयले सुवातेर नीज क्रिस्तांव जावच्याक. देवाक जाय, जेजूक जाय तसले क्रिस्तांव. फकत आयताराचे क्रिस्तांव न्हय, पूण 24/7 म्हणटात पळय ते भाशेन सगळे वेळार आमी तयार आसूंक जाय आमचें जेजून दिलेलें काम मुखार व्हरूच्याक. आमचो मोगाचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां जायते पाठ उगडास कोत्ता. देर आर नो पार्ट टायम क्रिस्टियन्स. शॉर्टकट पात्तात आयताराच्या दिसाक आनी मागीर कांय काम ना म्हणटात. हे पार्ट टायम क्रिस्टियन्स. पूण आमी सगळ्या वेळार तयार आसूंक जाय जेजूच्या मळान काम करूच्याक. उगडास धरुया कशी पुरी त्या दोनयान वचून निमण्या वेळार पासून वावराड्यांक केलेत आनी आपल्या शेतान कामाक लायलेत. ते भाशेन आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय देवान आमकां सगल्यांक कामाक लायल्यान. जायते फावट आमी आमचें काम सुरू पासून करूंक ना. त्या पासत हांव सुरवाताक म्हणटालो आमी समजोवचें न्हय नोवेन कबार जाले म्हणचे आमचें काम कबार जालें ना. जाय तें करपाचें आसा आनी आमी देवाक जाय तसले क्रिस्तांव जावपाचें मागणें करुया आनी देवा लागीं ही कृपा मागुया. इल्लोसो वेळ आतां बीच रावया आनी दोनूय वाचपांचेर नियाळ करुया. पयले वाचपान आमी आयकलां इजाईयास प्रवादाच्या वाचपान ताका अभिशेक केलोलो आनी गरिबांक शुभ वर्तमान परगटूंक धाडलोलो. लुकासाच्या शुभ वर्तमानान 4थ्या आवेस्वरान आमी आयकता जेजू हेच वाचप घेता आनी म्हणटा ह्या वाचपान म्हजें आपोवणें तुमकां उक्तें जालें. आनी हें आपोवणें आमचोय अभिशेक जाला. आमकां बावतिजम दिला तेन्ना आमी जेजू भाशेन अभिशेक घेतला आनी अभिशेक घेवप म्हणजे दुसऱ्या वातिकान महासभान आमकां शिकयलां. आमी जेजू भाशेन आनी जेजू बरोबर प्रवादी, यादनीक आनी गवळी जाल्या. जेजूचें काम आमच्या खांदार पडलां आनी आमच्या खांदार तें घेवंक जाय आमी. आनी जाणून सांगूंक जाय जेजू भाशेन आमी यादनीक, आमी प्रवादी आनी आमी गवळी. तर मोगाच्या भाव भयणींनो आयज थान आमी सुरू करुया. आजून पासून सुरू करूंक ना जाल्यार खेरीत भाशेन पादाग्नालाचे मोजोतीन देवा लागीं कृपा मागुया. आमी 24/7 क्रिस्तांव जावच्याक आनी केन्नाच पार्ट टायम क्रिस्तांव जायना जावच्याक. इल्लोसो वेळ उगी रावया.
प्रीतीच्या भावां भयणींनो, आमी भावार्थान जाणाव देव आमचो स्वर्गीचो बाप आमचो मोग कोत्ता, आमची मागणी आयकोता. ह्याच भावार्थान आतां आमची मागणी आमी आमच्या स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे धर्माचे सगळे वडील आपल्या खासगी जिवितांत जेजूक अनुभवूंक आनीक अनुभवलेल्या जेजूच्या पावलांनी चलून आपले पोरचेक भेटेंतल्यान देवाचो मोग आनी देवाचें राज परगटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें मागणी करता करता हांव तुका. तुका. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजे मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना न्हूच वेंचणुकेच्या वेळार पूण सदांच आपले पोरजेक भेट दिवंक, तांच्यो गरजो जाणा जावंक वावरूंक आनीक पोरजेक बरें आसा तें करूंक तांकां देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या गांवांनी वेगवेगळ्या संस्थांनी वावर कोत्तेल्या भावां भयणांनी आपली जबाबदारी बेस बरे तरेन पाळूंक आनीक आपल्या गांवच्या लोकांक भेटे वरवीं आपलें मिसांव अदीक फळादीक करूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या जेजूच्या नांवान नांवान बापा बापा हे हे मागणें मागणें करता करता हांव तुका. समाजाचे देगेर आनीक एकसूरपणान जियेतल्यांक आमी मोगान भेट करूंक आनीक तांच्यो गरजो आनी अडचण्यो समजून तांचे सोवें अदीक मनशाळ आमी जावंक आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. मोगाळा आनी काकूटसारा बापा, आमी तुजी गरीब भुरगीं. आमच्यो गरजो आमी तुज्या हातांत घातल्यात. तूं आमचो मोग कोत्ताय, आमचो भावार्थ थिराय आनी आमकां आमी मागलां तें दी. आमच्या ओतवीक फायद्याक पडटलें जाल्यार हें आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेडोची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेडोची. दुपाचो जसो पोरमो दोमदोमी चोटा सोर्गा तेच बोरी आमची दाना. ईश्वरा तुझे मुखा. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेडोची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेडोची. भावां भयणींनो, हें आमचें बलिदान देवाक आमच्या स्वर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावंक मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसुबेच्या आदाराक सोयीस्पोर मानून घेवं.
भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घोडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे कोश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो, तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरस्पोरा थंय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत भरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. Dolbaraco sorvespor to, sorgani sovsar pola tucia vojvovan, utsorgi tuka soj sol. Sorvesporace navi jeta taka sur, utsorgi tuka soj sol. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओतलेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची आंगाचेर सारल्यांची दोर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी पिलार सायबिणी देवाचे माये संगाती बागयोन चुजे तिचो पोती बागयोन दवरून दोत आनी चड घालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आतां आमी सगळीं भक्तीपणी आनी खालतेपणी जाणो जावन हें आमकां फावो न्हय म्हूण देवाक बाप म्हणून उलो मारूंक. खालतेपणी सगळीं बरोबर देवाची भुरगीं कशीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. जोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दाखोवया. देवाची शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही पळयात देवाची शेळी जेजू जो आमच्यो सोडवणे खातीर खुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवन जालो. तो आतां आमच्या काळजांनी येवंक सोदता म्हणून आमी सगलीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. प्रितीच्या बाबिन्यानो थोडो वेळ आमी दोळे धांपून ह्या दयाळ मोवाळ मोगाळ जेजूचेर लक्ष घालुया, ताचेशी आमी उलोवया. आमकांय ताचे भाशेन समाजांत दयाळ मोवाळ काळजाचे कोर म्हूण मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया.
कोणवाल्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो थीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावन तुज्या भावार्थ्याच्या जोम्यान ती तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमच्या मुखेल यादनिकाक मिसाची येजमानपण चलयलां. बिशप एमेरिटस आलिश डायस आमच्याच पिलार संस्थेचो वांगडी रावताय पिलार. आदलो बिस्प जावन आसलो पोर्ट ब्लेर अंडमान आनी निकोबार आयलंड्स तुमी आयकलां आसतलें थंयसरलो. तो ताणें आमकां आयज हें मीस भेटयलें आनी देवाचें उतर आमकां पुरगोटलें म्हूण ताका हांव दिन वाचतां. कांय कळोवण्यो आमच्या पुस्तक शाळेंत तशेंच इन्फॉर्मेशन डेस्कांत कोंकणीन इंग्लिशीन बायबल डायरीज मेळटात. हे डायरी वरवीं मिसाचे वाचपाची तयारी करूंक बरें जाता आनी आत्मीक वाचपूय करून जिविताची दिसपट्टी नवसुरणी करून आदार जाता. येता त्या वर्साच्यो डायरी त्यो तुमच्यान त्यो घेवं येतात. आमचे पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेलोज कॉल तशेंच एक सातोळें वावराड्यांचो इश्ट उजवाडा येतात. ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराचो खबरो आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर जंय आसात थंय तुमच्यान ते घेवं येता आनी सबस्क्रायबूय करूंक जाता. ते भाशेन तुमी झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दितलेच. आमच्या पिलारच्या सेमिनरिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेच्या कामांत आदार दिवंक कोणाकूय जर खुशी आसा आमचे बर्सीस डेस्क ऑफिस आसा थंय तुमी कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक जाता. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो कांय वस्तू म्युजियम कोवेंदाच्या रुमांत तयार केला. तो तुमी आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान अणभव घेवंक जाता, पळोवंक जाता. आयज सांजे 4 वाजता मीस आमी पिडेस्तां खातीर केरीत भाशेन भेटयता. त्या मिसार आमी सगळ्यांक आजीर आसलोल्यांक पवित्र तेलान मागतले हांव. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे नात. तुमच्या घरांनी शेजाऱ्याक वाड्यांत कोणूय पिडेस्त आसा आनी ताका पिलार येवची खुशी आसा तुमी तांकां हाडची. ही जातली तुमची दयाळ कोरणी. ह्या मिसाक लागून 5-15 मीस आयज आसचे ना. डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा ही संघटना गरजेवंत अपांगूळ मनशांक व्हीलचेअर्स, मुळां, वॉकर्स, वायट केन्स, हियरिंग एड, 3 व्हिलर दिता. अपांगूळ मनशा कडेन ID कार्ड आसूंक जाय. गरज आसलोल्यांनी हावेलीन 9 दिसा हाका फोन मारचो आनी हाचो फोन नंबर तुमकां इन्फॉर्मेशन डेस्क हांगासर मेवतलो. फाल्यां नोव्हेंबराची 19 मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यतिथीचो दीस. त्या दिसा मिसा ह्या परी 5:30 वाजता सकाळीं, 6:45 वाजता सकाळीं आनी 8 वाजता सकाळीं. 9:30 मिसार भोव मानेस्त बिस्प आलिश डायस मुखेल यादनीक आसून मीस भेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी भावार्थान आनी व्हडा भुक्तीन हांगा आयलींत तशींच फाल्यांच्याय दिसा तुमी सगळीं येतलीं आनी ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेतली म्हूण आमी तुमकां आमंत्रण करता. दोबाजीक मिसा उपरांत 11:30 आनीक एक मीस आसतलें. सांजेची मिसा 4:05 आनी इंग्लिशीन 6:15. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिलो. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमनारिस्ताच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आनी तुमच्या घराब्यांक
आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर फामिलीचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. पाद आग्नेला उदेशी बरेचशे उपकार मेळटात ल्हान मोठे, तातूंतलो एक हांव वाचतां. क्लॅरेटा जॉसलिन डिकॉस्ता शांदोर थावन बरयता. 2018 मायाच्या म्हयन्यांत KLES हॉस्पिटल बेलगाम हांगा ऑपेरेसांव करून म्हजो तुमोर काडलो. ऑपेरेसांव केल्या उपरांत दोतोरान आजून 2 वेळा किमो घेवचो पडटलो अशें सांगलें. बेलगांव थावन आमी गोंया आयलीं. उपरांत म्हजो पाय पिलार आयलो आनी मानेवंत आग्नेलाशी मागलें म्हाका किमो नासतना पेकोवणी मेळोंक. उपरांत आमी परत बेलगांव गेलीं आनी किमो घेवंक तयार जालीं. दोतोरान सांगलें पयलें जें सॅम्पल टेस्ट करूंक धाडलेलें तेंच परत टेस्ट करया म्हूण. आनी अजाप म्हणल्यार दुसऱ्या आनीक टेस्ट करिनासतना आदलें सॅम्पल टेस्टाक दिलेलें तें सारकें नॉर्मल आयलें. म्हजे रिपोर्ट पळोवन दोतोर अजाप जालो आनी ताणें म्हाका किमो घेनासतना परत घरा धाडलें. हांव दिनवासतां दोनया देवाक आनी मान्यवंत आग्नेलाक म्हजे पासत देवा कडल्यान हो उपकार म्हाका मेळून घेतलो म्हूण. उपकार मेळूंक मागणें करूंक सगळे आमी उबी रावया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेची उत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशें परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुज्यो गरजो सांग. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक मागणें. म्हजे फाटल्यान म्हणूं येता. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुदिशा देवा, सोरपोट पडून पडून तुज्या पांयां सरशी तुझ्या पांया सोशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उद्देशी उगड परगटणे उद्देशी मागता आमच्या मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. मान्यवंत आग्नेल माग आमचे पासून मिसा उपरांत इगोर्जेंत पिडेवंतांचेर मागणें आसतलें. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. Sorga संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालून तुझी पोरचा altarat man padragnela burya diaskari sorga raja